Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Argan tuka somyan Jesu. Hoglap tuka somyan Jesu. Vandan tuka somyan Jesu. Mahima tuka somyan Jesu. Aradan tuka somyan Jesu. Mahima tuka somyan Jesu. Stuti tuka somyan Jesu. Jai Jai tuka somyan Jesu. Jai Jai tuka somyan Jesu. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. आज आम्ही ऐकूया एकामेकाचं मोग करूया या विषयात. कित्याक जेजू आमचो मोग करता, तो आमचो धाराळ मापान मोग करता. ताच्या मोगा बसत देवान ताच्या संवसाराक धाडलो आनी ह्या संवसारान ताणें आमचो मोग करूंक आमकां शिकयलें. देव म्हळ्यारच मोग. जुवांच्या पहिल्या पत्रांत अवस्वर 4:7-12 मोगाच्या न्हू आमी एकामेकाचो मोग करूया, कित्याक मोग देवा थावन येता. जो कोण मोग करता तो देवाचो भुरगो, देवाक तो वळखता. पूण मोग करिनातल्याक देवाची वळखूच ना, कित्याक देव म्हळ्यार मोग. आमकां जिवीत लाभचे खातीर आपल्या एकल्याच पुताक संवसारी धाडन देवान आपलो मोग आमचे थंय उगडाप केलो. मोग हातूंत आटापून आसा. आमी मोगात देवाचो मोग केल्ल्यान न्हय, बगार देवान आमचो मोग केल्ल्यांत आनी आमच्या पातकांचें फारीकपण दिवचे खातीर आपल्याच पुताक पाठयल्ल्यांत. मोगाच्या न्हू देवान आमचो इतलो मोग केलो जाल्यार आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. कोणीय मनशान देवाक केन्नाय पळयल्लो ना, पूण आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाल्यार देव आमचे थंय रावता आनी ताचो मोगय आमचे थंय संपूर्ण जाता. हय, मोगाच्या न्हू आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. तर देवूच मोग, तो मोग संवसाराक आयलो. ताच्या एकल्याच पुताक, ताच्या एकल्याच मोगाक ताणें ह्या संवसारान धाडलो. तो देवाचो भुरगो, देवाक तो वळखता. तर आमी देवाचो मोग करता, जेजूचो मोग करता, तर आमी देवाचीं भुरगीं जाता. आमी देवाचो मोग करूंक शकता आनी देव आमचो धाराळ मापान मोग करता. कित्याक देव म्हणल्यारच मोग. हांगा पवित्र पुस्तकांत सांगता देव म्हणल्यारच मोग, दुसरें कांयच ना. ह्या संवसारांत मोगा शिवाय दुसरें कसलेच जिणे आमी जिवंक जायना. तर मोग आसा, सगळें आसा. देव आसा, आमी आसा. देव ना तर आमचे थंय कांयच उरना, सगळें नाश जाता. आमकां जिवीत लाभचे खातीर आपल्या एकल्याच पुताक संवसारी धाडन देवान मोग आमचे थंय उगडाप केलो. मोग हातूंत आटापून आसा. आमी देवाचो मोग केल्ल्यान न्हय, बगार देवान आमचो मोग केल्ल्यान. हय, आमी देवाचो मोग केल्ल्यान न्हय, पूण देव आमचो मोग करता. आमच्या पातकांच्या फरीकपणा बसत आपल्याच पुताक तो पाठयता ह्या संवसारान. तर आमी देवाचो मोग करता गी, हे आमकां सवाल. आमी तर देवाचो मोग करता जाल्यार खंडीत जावन आमी एकामेकाचो मोग करता. एकामेकाचो मोग करिना जाल्यार आमी खंडीत जावन देवाचो मोग करना म्हणजे हांगा शाबीत करून दाखयता. देवान आमचो इतलो मोग केलो जाल्यार आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. तर आज आमच्या मदें ह्या संवसारान मोग उरला गी. आमी एकामेका मनशापणान जियेता गी, मोगान जियेता गी. एकामेकाच्या कश्टा सुखांत आमी पावता गी. एकामेकाच्या अनवरांत पिडाशिडा आयिल्ल्या जेन्ना वेळार आमी तांकां उपकारी मन दाखयता गी. ना आमच्या खोडपणान, ग्रेस्तकायेन, ह्या स्वार्थपणान आमी बुडून आसा गी. आजकाल आमकां कांयच नाका जाला, मनीस नाका जाल्यात, एकामेकाचो मोग नाका जाला, एकामेकाची आमची म्हणली आमकां नाका जाल्यात. कित्याक आमकां संवसाराचो मोग चड जाला, देवाचो मोग उणें जाला. आज आमी मागणे राजार करच्या वेळार गम्मतां मारूंक, पार्ट्या करूंक आनी
खावंक जेवंक हें सोदून घेवन आमी पिकनिकाक आनी खंयच्याय घरांनी आमच्या सारक्याच्या ग्रेस्कायेच्या घरांनी आमी वेता, थंय वचून गम्मतां मारता, पार्ट्यो करता. पूण देवाची सेवा करूंक मागणें करूंक आमकां नाका जाला. घरा वेळ रात आमी पावता, पूण आमकां मागणें नाका. सकाळीं उठतना लेट उठता, आमकां मागणें नाका, देव नाका जाला. देव खाली आल्तारेर मात्र, आमच्या काळजान ना, आमच्या मनान ना, आमच्या आत्म्यान ना जाला. कित्याक कोणीय मनशान देवाक केन्नाय पळयल्लो ना, खंयच्याय मनशान देवाक हांगा पळयल्लो ना. कित्याक देव जावन आसा मोग. तो मोग आमच्या आत्म्यान आमच्या काळजांत आसता. त्या खातीर आमी देवाक प्रत्यक्ष जावन पळोवंक जायना. आमी एकामेकाचो मोग करूं जाल्यार देव आमचे थंय रावता आनी ताचो मोग ही आमचे थंय संपूर्ण जाता. देवाचो मोग आमचे थंय संपूर्ण जाता, पूण आमचो मोग देवा थंय संपूर्ण जायना. कित्याक आमी पातकी मनीस. आमी खंयची गॅरंटी ना आमी देवाचो मोग करता म्हूण. अगर देवाचो मोग करता म्हूण आमच्या मतींत आसल्यार, आमच्या काळजांत आसल्यार, आमी आमच्या हेरांचो, आमच्या पेल्याचोय मोग करता. त्या खातीर आज आमकां मनशापण ना जाला, आमकां देवाचो मोग ना जाला. त्या खातीर आमी आमच्या एकामेकाचो, आमच्या सारक्याच्या मनशांचो मोग आमी करिना. आमी तांकां सोडून दिला. आमी आमच्या सारक्याच्या मनशांक आमी केन्ना पळयना. आमी तर आमच्या उण्यापणाचो, आमच्या दुबळो मनीस आयलो तर आमी तांकां निग्लेक्ट करून पळयता. तांच्या कडेन उलयना, तांच्या कडेन हांसून खेळून ना. कित्याक तो आमच्या सारक्याचो न्हय, तो आमच्या लेवलाचो न्हय, आमच्या इतली ग्रेस्काय ताच्या कडेन ना, आमच्या इतली हडवीक ताच्या कडेन ना, आमच्या कडेन आसचो अधिकारी ताच्या कडेन ना. हे आमी समजून घेता. आयल्ल्या मनशांक आमी अपमान करून हाडटा. आमच्या गंमत मारच्या पार्ट्यांनी तांकां आयल्यार आमी एक उण्यापणाचें संकेत जावन तांकां आमी पळयता. मोग, सस्नीक, दयाळ, मसर करिना, हें सगळें करिना. मोग शांती समाधान हाडटा, अहंकारान भरना. कोरींतकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अवस्वर 13:4 आनी 9 पळया आमी. कोरींतकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत अवस्वर 13 आनी वळ 4 थंय. मोग सस्नीक, मोग दयाळ, मोग मसर करिना, आपलीच बडाई उलयना, अहंकारान भरना. मोग खंडीत जावन सस्नीक. कोणें आमकां कितलेंय दुखयल्यार, कितलेंय आमकां पोरपोरल्यार, कितेंय आमकां 2 मार मारल्यार खंडीत जावन आमी सोंसून घेवची. तेन्ना मात्र आमचो मोग तांचे थंय वाडटा, तांचे थंय आसा म्हूण जालें. केदळां आमी आमचो मोग दाखयता, केन्ना आमी सगळें सोंसून घेता, तेन्ना आमी जेजूचो मोग करता म्हूण शाबीत जाता. मोग दयाळ, मसर करिना. खंयच्याय विशयान, खंयच्याय कारणाक, खंयच्याय ग्रेस्काय आसूं दी, कसलीच दुबळी काय आसूं दी, कसल्याच वर्गाचो तो आसूं दी, मसर करिना म्हणटा. ह्यो देवाचो मोग आसा. देवान हांगा सगळ्यांक एकच समान रचला. जावं पुरो आमी संवसारान ग्रेस्त आनी दुबळीं जाल्या, मस्त बुद्वंत नातलेलीं आसा. कित्याक आमचे थंय जाणवाय थोड्यांक उणें आसा, थोड्यांक चड आसा, थोड्यांक देवाची जाणवाय बरी आसा. त्या खातीर आमी तें उणेंपण करून आमी कोणाकय पळोवचें न्हय. कित्याक मोग जावन आसा सस्नीक, मसर करिना, आपलीच बडाई उलयना. कोण तो बडाई उलयता तो स्वार्थपणान बुडला आनी अहंकारान बुडला म्हूण सांगयत. कित्याक आपलीच बडाई उलयतालो तो अहंकारी मनीस जावन आसता. कित्याक आपल्या कडेन मात बुदोन काय आसा, आपणा कडेन मात जाणवाय आसा, हांव मात्र ग्रेस्त म्हणजे असली तांच्या कडेन तांचे चिताम जावन आसा. मोग मर्यादे विणें चलना. हर एकल्याक मर्यादा दिता, हर एकल्याक सामान लेखता, हर एकल्याक तो चुकी सोदून काडना, कोणाचेय चुकी सोदून काडना, स्वंत आदाय सोदिना. आमचें स्वार्थपण आमकां मात फायदो जायची ताका कांय जावना. आनेकल्याचे पांय ओडचे, आनेकल्याक टोपी घालची, हीं कामां करिना. आमचो स्वंत आदाय केदळय मोग सोदिना. तो रागारी जायना. कित्याक तो बरेंपण जाल्लें पळोवन तो खुशी पावता आनी एक संतोश ताचे थंय भोगता. कित्याक ताच्या काळजांत संतोश आसता. कित्याक तो ताचो मोग करता, तेन्ना मात्र तो संतोश आमचे थंय उरता. अपकार मनान दरिना, अन्याय पळोवन संतोश पावना, बगार सत जिखलेले पळोवन तो संतोश पावता. वय मोग सतान जियेता, उजवाडान जियेता, बऱ्या मनान जियेता, बरें मन हेरांक दाखयता.
तो जावन आसा मोग, तोच जेजूचो मोग. तसलो मोगच संवसाराक देवान धाडून दिलो. त्याच्या मोगाच्या पुताक ताणें संवसारांत धाडलो आनी आमच्या पातकांच्या फरीकपणासून ताका धाडलो. सगळो संवसार ताचोच जावन आसलो तरी ताका हांगा सुवात मेळ्ळी ना, ताका बरीं मनशां मेळ्ळीं नात, सगळीं पातकान पडून आसलीं. ताका इन्कार केलें, तो देवाचो पूत म्हूण सांगूंक मनशांनी नेगार केलें. आज आमी तेंच करनासा. आमची ग्रेस्तकाय, आमचो हंकार, आमचो दुडू सगळें आमकां आज देवा थंय पयस करता. संवसारी देणी मात्र आमकां देवा लागीं करता. देवाक आमी पयस करता. कित्याक आमच्या कडेन संवसारान जायतें आहा तें आमी चिंतिना. आमी सगळें तें आमकां देवान दिल्लें म्हणून आमच्या मतींत आसना. तें आमी आमच्या मिनतेचे, आमच्या घामाचे, आमच्या कश्टांचे म्हणून आमी चिंतून घेवन आज हंकारान बुडिल्लीं आसा. मोग सगळें सोसून व्हरता, सगळें सतमानता, सगळें बरें वचता आनी सगळें सांबाळून व्हरता. कसलेच कश्ट येवं दी, कोणाक कसलीच दुचण येवं दी, कसलेच आमकां तांच्या थंय अनवार येवं दीत, कसलेच आमकां तांच्या थंय आयकूंक मेळों दी, पूण सगळें सोसून व्हरता आनी सांबाळून व्हरता. असलो मोग आमी देवा थंय दाखोवंक आसा. कित्याक देव आमचो मोग करता. जुवांच्या वांजेलांत आमी पळोवचें जाल्यार अवस्वर 3 आनी ओळ 16 थंय देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक तो संवसाराक धाडून दिता. पळया, देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. ताका सतबंतल्या कोणाचोच नाश जायना जावच्याक ताच्या एकल्याच पुताक ह्या संवसाराक धाडून दिलो. हर एकल्या पातकांतली सुटका दिवंक, हर एकल्या पातकांचें मखसाणें दिवंक, हर एकल्याक वाचूंक, हर एकल्याक ताचे ते सर्गींचे राज दाखोवंक, सताची वाट दाखोवंक, नितीची आनी उजवाडाची वाट दाखोवंक ताणें ताच्या एकल्या पुताकच संवसाराक धाडून दिलो. तातूंत कोणाचोय नाश जायना जावन हांवें देवान विंचलेल्या कोणाचोय देवाचो मोग करतल्यांक, देवाक लागीं सरलेल्या खंयच्याय मनशाचो नाश जावं नजो म्हूण ताच्या एकल्याच पुताक संवसाराक धाडून दिता. पूण आज आमी ताका वळखता गी, त्या जेजूक आमी मान करता गी, त्या जेजूक आमी आराधन करता गी, त्या जेजूक आमी होगळशिता गी, त्या देवाची आमी स्तुती करता गी. हें आमी चिंतूंक जाय. कित्याक आमकां संवसाराची ग्रेस्तकाय एक सगळी आडखळ जाला. ही पुरा सैतानाची कामां जावन आसात. तशें जावन आज आमकां देवाचो मोग करूं नाका जाला. आमी निबां दाखयता. कोणाक तर उपकारी मोहन करूंक आसा तर पयलें हांव आमी करता म्हूण सांगता, पूण मागीर आमी निबां सांगता आनी कोणाकय उपकार करूंक आमी तयार ना. असले परिस्थिती आज आमची जाला. बगार ताका सासणीक जिवीत मेळच्याक, आमकां सासणीक जिवीत मेळच्याक जेजू संवसाराक आयिल्लो. संवसाराच्या जिविताक न्हय, संवसार आमकां जिवीत दाखोवंक न्हय तो आयिल्लो. सासणीक जिवीत आमच्या मरणाच्या उपरांत आमकां सर्गींच्या राजान तो आमकां जिवीत दिवंक येयल्लो. हांगा न्हय. तो हांगा जर जिवीत दिवचें आसलें तर शिवासनार बसून आसता आसलो. तो व्हडलो राय जावन आडळतेत चलून आसता आसलो. पूण तो ल्हान जावन जल्मलो. तो ल्हान जावन गोरवांच्या गोठ्यान जल्मलो. आमी जाणां, आमी पवित्र पुस्तक वाचल्यार आमकां सगळी जाणवाय मेळटा. कित्याक देवान आपल्या पुताक संवसाराक धाडलो संवसाराची नीत करच्याक न्हय, संवसाराची नीत करच्याक न्हय, ताका रायाच्या स्थानार बसोवच्याक न्हय. तो राय जावन आसा, देव जावन आसा, रायांचो राय जावन आसा. पूण ताणें बसयत असले रायान सिंहासनार अधिकार चलयत असले. ताच्या कडेन सगळी सकत असली, सगळी ताकत आसली ताच्या कडेन. देवान ताका सगळें दिल्लें, ताच्या हातान दिल्लें. सगळें ताच्या हाताक हाल आसलें, ताच्या हाताच्या सकयल आसलें. पूण तें करूंक न्हय. आमकां बाचावी दिवंक येयल्लो, आमकां सासणीक जिवीत दिवंक तो संवसाराक आयिल्लो. ताच्या मरिफा संवसाराची सडवण जावच्याक. बगार आमकां नीत करच्याक न्हय, संवसाराची सडवण करच्याकच आयिल्लो तो ह्या संवसारांत. आमी आज मानून घेता की जेजू आमची नीत सडवण करूंक आयिल्लो म्हूण, या नीत करूंक आयिल्लो गे म्हूण. आमी तें चिंतून पळोवंक जाय. तो आमच्या सडवणे खातीर येयल्लो, आमकां सुटका दिवंक आयिल्लो. आमच्या अनवारांतले, आमच्या पिडेशिडेंतले, आमच्या कश्टांतले, आमच्या हर एक पातकांत तो आमकां सुटका दिवंक आयिल्लो. तो आमकां सर्गींच्या राजाक वाट दाखोवंक येयल्लो. न्हय हांगा संवसारांत कशें जियेचें म्हूण सांगूंक आयिल्लो न्हय. तो आयिल्लो सर्गींची वाट दाखोवंक. मोग असले कडेन भिरांत ना. संपूर्ण मोग
भे धांवड येता खंय. तर जेजूचो आमी मोग करता जाल्यार संपूर्ण मोग करता जाल्यार आमकां खंडीत जावन भे आसना. कित्याक सत आनी नीत आसल्या कडेन भे ना. सतान जियेताल्या मनशाक कसल्यांच भे ना. नितीन देवाच्या दयेन, देवाच्या उजवाडान, देवाच्या उपादेसा खाल जियेताल्या खंयच्याय मनशाक भे ना. तर आमी हांगा पळया जुवांच्या पयल्या पत्रांतच आवस्वर 4 आनी वड 18 थावन मोग असले कडेन भिरांत ना. संपूर्ण मोग भें धांवडयता. भें शिक्षेक संबंद जाल्ले निमती जो कोण भियान जियेता ताचे थंय मोग संपूर्ण ते पावूंक ना. वय मोग असले कडेन खंडीत जावन भे ना. ते भें आमचे थंय असले हर एक तराचे भें धांवडयता. आमकां खावचेणी ना, कसल्याच तराचे भें ना. आमी खंय शिरकून पडटा ती, आमी कितें केलां की आमी आडवटे गेल्ले असल्यार हे सगळे मात्र आमकां भियेता. आमी चोरी केल्यार, दुसऱ्यांचें नागयल्यार, दुसऱ्यांक कश्ट येयल्यार, दुसऱ्यांक आमी मोस केल्यार, दुसऱ्यांच्या कश्टांचे आमी खाल्यार, दुसऱ्यांक आमी फसयल्यार तेन्ना मात्र आमकां भें आसता. चोरल्यार तेन्ना मात्र आमकां भें आसता. तर सताच्या वाटेन जर जेजूच्या वाटेन, जेजूच्या नियमांनी, जेजूच्या कायद्या प्रकार, उपादेसा प्रकार आमी चलता जाल्यार आमकां खंडीत कसल्यांच भें ना. ते संपूर्ण मोग भें धांवडयता. भें शिक्षेक संबंद जाल्ले निमती जो कोण भियान जियेता ताचे थंय मोग संपूर्ण जायना. तो जेजूचो मोग करना, देवाचो मोग करना. तो खाली संवसाराचो, ताच्या जिविताचो, तांच्या जिणयेचो मात्र मोग करता. ताणें कशें जिवचें, हांवें कशें जिवचें, हांवें कितें करचें, फाल्यां कितें करचें, परवां कितें करचें, आमी कशें व्हड जावचें, कशें हांवें पयशे करचे, हे मात्र ताच्या मतींत आसता. दुसरें कांय ताच्या मतींत आसना. देवाच्या विशयान तो चिंतूंकूच आसना. खाली ताच्या विशयान मात तो चिंता. देवान आमचो पयलो मोग केलो, आमी मोग करचो. कोणीय जर हांव देवाचो मोग करता म्हणून आपल्या भावाचो द्वेश करता तर तो फटकिरो. वय आपल्या भावाक या आपल्या पेल्याक तो मोग करता म्हणून ह्या संवसारान तर मुखार दाखयता आनी देवाचो मोग करना तर तो फटकिरो. ताच्या काळजांत विकाटाय आसा, ताच्या काळजांत वीख भरलेली आसा, ताच्या काळजांत कुसडाय भरलेली आसता. त्या मुखल्या मनशा विशयान तो चिंता. ताका हांवें कशें फसोवचें, ताका हांवें कशें लगाड काडचें, असलीं पुरा चिंतना आसतात. ताका कशें 4 जाणां मुखार हांवें ताची मर्याद काडची, ताका कशें हांवें सलवचें, हेंच पुरा आसता. हेंच पुरा तांच्या मतींत गुवात आसता. कित्याक तो फटकिरो जाल्ल्यान. फटकिरो कोण? ती सैतानाची कामां कोण करता ते फटकिरे. सैतान तांच्या काळजांत आसता आनी असले पुरा येवजण तांकां तांच्या मतीन घालता. आपणाक पळोवंक दिसता त्या भावाचो तो मोग करिना जाल्यार आपणाक दिसनातल्या देवाचो तो मोग करता कसो. आमच्या मुखार आमच्या पेल्याचो आमच्या सारक्याचो मनीस जावन आसा ताचो तर मोग करना तर दिसनातल्या देवाचो मोग करून आमकां जाता की. ह्या विशयान आमी चिंतून पळयचें कशें आमी मोग करचें. देव म्हणल्यार खाली मोग मात. तर तसलो मोग आमकां करूंक जायना तर आमच्या पेल्याचो आमच्या कुटुंबांत आसलेल्या आमकां पयस जाल्ल्या ह्या आमचे थावन कितेंय उणेपण जावन आमकां सोडून पयस गेल्ल्या मनशांचो आमी मोग करयेत गी. हें आमी चिंतून पळयचें. कित्याक तो कसलोच जावन दी पूण आमी ताचो मोग करचो. आमी तर ताचो मोग करता जाल्यार आमी जो जेजूचो मोग करता म्हणून आमकां घट्ट जाता. निजा की क्रिस्तानच दिल्लो उपदेश हो. जेजू जो कोण देवाचो मोग करता ताणें आपल्या भावाचोय मोग करूंक जाय. होय जेजू सांगता म्हजो मोग केल्ल्या बरेन एकामेकाचो मोग करा. तेन्ना मात आमी हें सगळें सोंसून व्हरूंक आसा. तेन्ना मात्र आमकां सगळें हें करूंक जाता. नाजाल्यार आमच्यान कांयच करूंक जायना. लुकाच्या वांजेलांत आमी पळोवचें जाल्यार जागृत रावा, तुमचेरच एक चत्रायेचो दोळो दवरा. फेस्तां मारच्यांत, पियोच्यांत तुमचे दीस तुमी पाड करनाकात. लुकाच्या वांजेलांत अवस्वर 21 पळोवचें जाल्यार आमकां हें सगळें कळटा. अध्याय 21 आनी वड 34 वड
34 थान जागृत आसूंक आमकां चत्राय. ताचें हेडिंग आसा जागृत आसूंक आमकां पवित्र पुस्तक चत्राय दाखयता. तुमचेरच चत्रायाचो दोळो दवरा. फेस्तां मार्चांत हमाल पियेवण्यांत आनी जिणयेच्या हेर आठवड्यांनी तुमची अंतस्करणां दाड्डी जातीत आनी तो दीस चिंतल्या वेळार पास पडिल्ले वरी तुमचेर येत. होय, आज आमी जागृत रावंक जाय. खंयच्या घडये खंयच्या वेळार आमचो निमाणो दीस येता, निमाणी घडी येता म्हूण आमी नेणाव. तर सदांच आमी जेजू कडेन मागूंक वसा. बरें मोहन आमी हेरांक दाखोवन आसा. देवाचे सगळे उपादेश आमी पाळूंक वसा. सगळे उपादेश एकच उपादेशार मांडून दिला, तोच जावन आसा मोग. कसो तुमी मुजो मोग करता तसो पेल्याचो मोग करा. तुमच्या एकामेकाचो मोग करा. केदाळा आमी देवाचो मोग करता गी, जेजूचो मोग करता, तेन्ना मात्र आमी आमच्या एकामेकाचो मोग करूंक शकता. नाजाल्यार आमी कांय करूंक शकना. शिमाव पेद्रू जेजूच्या जिवनपणा उपरांत तो न्हंयत जाळां सोडनासलो आनी जेजू तांकां दिश्टी पडलो आनी तांच्या सांगाता परत जेवणाक बसलो. जेवण बसल्या तेन्ना जेजू शिमाव पेद्रूक सांगता, शिमाव पेद्रू, तूं म्हजो मोग करताय गी. होय सौम्या, हांव तुजो मोग करतां. परत एक पटी विचारता. कितली स्वसनिकाय ताचे कडेन आसली पळय. परत एक पटी विचारता आनी ताका सांगता, शिमाव पेद्रू, तूं म्हजो मोग करताय गी. होय सौम्या, हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणा, तर चरय म्हज्या शेळयांक. परत तिसऱ्या फावटी परत विचारता आनी तेन्ना शिमाव पेद्रू सांगता, होय सौम्या, तूं सगळें जाणाय, तर चरय म्हज्या बकऱ्यांक. जेजू म्हणटा, पळया ताच्या थंय कितली स्वसनिकाय आसली. असली स्वसनिकाय आज आमच्या कडेन आसा गी. असल्या स्वसनिकायेन आमी जियेता गी. जेजूक तर पळोवंक आमी आशेता गी. जेजूक आज आमकां उबे रावल्ल्या कडेन पळोवंक मेळना. जेजू तर आमी मोग करता जाल्यार जेजू मात्र आमकां पळोवंक मेळटा. आमी तर एकामेकाचो मोग करता जर, आमी हेरांचो मोग करता जर, ताच्या मुखार म्हळ्यार आमकां जेजू पळोवंक मेळटा. तोच जावन आसा मोग. संवसारान जियेतल्या समेस्त मनशांचेर तो दीस येतलोच. हय, हर एक मनशाचेर, बऱ्या मनशांचेर, पातकी मनशांचेर, साता भक्तांचेर, हर एकल्याचेर येतलो. सांत आसलेले कांय निट्ट सारकार वचनात. तांकांय ह्यो दीस येतलो. मरणाचो दीस हर एकल्याक येतलो. पूण ताचो आत्मो बचाव जातलो. ताचो आत्मो सरकार येतलो. तो बचाव जातलो. तो बचावी जोडतलो. कित्याक हर एकल्या मनशान जल्माल्या हर एक मनशांक हांगा हे दीस येतलोच. निमाणो दीस येतलोच. निमाणी घडी मेळटलीच. देखून घडची आसात त्या सर घडींतले तुमी शाबितायेन सुटोवंक आनी मनशा समोर, मनशा पुता समोर उबे रावंक तुमी योग्य जायशें कळनासतना मागणें करून जागृत रावा. वय, हे दीस केदाळ येतले आनी खंयच्या घडी येतले. केदाळ आमी भायर गेल्ले तेन्ना येतले, भितर आसले आसतना येतले, राती न्हिदल्या करना येतलो की खंयच्या वेळार ही घडी येतली आमी नेणो. पूण आमी आज पार्ट्यो करच्यांत, गम्मत मारच्यांत, बरें बरें रांदून जेवच्यांत, हेरां सांगात वचून पार्टी करून तांच्याकी आमी कांय उणें न्हय म्हण दाखोवच्यांत, कॉम्पिटिशन करच्यांत आमी आज मुखार सरून आसा. हर एक थरान आमी आज कॉम्पिटिशन करता. ग्रेस्तकायेंत आनी हर एक बरी बरी वेहिकलां घेवन आमी आज दाखयता आमी कांय तुमच्याकी आमी कांय उणें न्हय म्हूण दाखोवन दिता. असलीं कामां आज करता. पूण जेजून हें सगळें देवान दिल्लें आमकां, आमच्या थोड्या दिसां खातीर हें आमकां वापरूंक दिल्लें, आमच्या जिविताक संवसाराच्या 2 दिसां खातीर दिल्लें म्हूण आमी नेणा. आमी आज जेजूक नेगार करनासा. जेजूचो मोग करना. मागणें म्हणून आमकां नाका जाला. आदी आमचे मालगडे, आमचे पुर्वज कितलो वेळ मागणें करताले, भक्तीन मागणें करताले, दिमी घालून मागणें करताले. आमकां आज 5 मिनिटां जेजू कडेन मागूंक नाका जाला. जेजू धरच्या पयलीं आपोस्तलां कडेन सांगता, न्हिदनाकान जागृत रावा. 1 घंटो तरी म्हज्या खातीर मागा. म्हज्या खातीर तुमकां 1 घंटोय रावंक नजो की निदान आसतना रावंक नजो गी म्हणून सांगता. परत येवन सांगता, 1 घंटो तरी म्हज्या खातीर रावा. म्हजी वेळ घडी लागीं पावला म्हूण जेजू सांगता. आनी कळनासतना आज आमी मागणें करूं जाय. केदाळ ती वेळ घडी येता म्हूण आमी नेणो. खंयच्या घडये ती वेळ घडी आमकां मेळटली म्हूण आमी नेणो. क्रमांकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अवस्वर 6 पळय आं. अवस्वर 6 आनी वळ 12 थान 13. देखून तुमच्या विनाशी कुडीच्या ओडण्यांक तुमी खाल जायशें
करतल्या पथकान तुमचे वयर अधिकार चलोवंक नजो. तितलेंच न्हय, तुमचे कुडीचे खंयचेय सांदे तुमी पथकाच्या चाकरेक लायनाकात. होय, आज आमकां विनाशी कुडी ओडूंक आसचो, सैतान आमचे थंय काम करता. आज हे सगळे संवसाराचे सूख आनी संतोष ते आमकां सैताना हावन येवते आसा, देवा हावन न्हय. देव शांती समाधान सूख संतोष सर्गींचे मात दिता, आत्मीक जिणयेचे सशनीक जिविताचे मात दिता. पूण हे सगळें आमकां सैतानांत हावन येता. हेका सगळो सैतान कारण जावन आसता. खंयचेय सांदे आमी आमच्या खंयचेय कुडीचे सांदे सयत तस जाल्यार चाकरेक लायनये म्हणून देवाचे उतार आमकां सांगता. बदलाक मरणांत हावन जिविताक पावलेल्या बरी तुमचे कुडीचे सांदे पवित्रपणाचे हातेरा म्हणून लेखून तुमकां देवाचे सेवेक समर्पण दिया. होय, आज आमी जेजूची सेवा करूंक जाय, एकामेकाचो मोग करूंक जाय, एकामेकाक आमी कुमकेक पावूंक जाय, एकामेकाक बरेपण करूंक जाय, हर एकल्याच्या सुखा दुखांत आमी पावूंक जाय, हर एकल्याच्या कश्टांत आमी पावूंक जाय. कित्याक सगळे देवान रचलेले मनीस आनी देवा थंय सगळे एकवटचे मनीस. हर एकल्यान देवान रचला आनी देवा थंयच आमी एकवटता. केन्ना आमी देवाक लागीं सरता, केन्ना आमी देवाचो मोग करता, देवा थंय बरो संबंद आमी केन्ना दवरून रावता. तो सगळो हर एकलो देवाचो भुरगो जावन आसा, हर एकलें देवाचें भुरगें जावन आसता. तर आमी हर एकाक आमकांच आमी देवाक समर्पण दिवची चड आनी चड गरज आसा. जावं पुरो आमकां ही संवसाराचें सूख आमकां आडकळ घालता आसतलें, जावं पुरो, पूण आमी हाचेर थावन आमी पयस या आनी आमी देवाक आमकांच आमी समर्पिया. दवळ तुमी नियमशास्त्रा खाल न्हय, बगार देवाचे कृपे खाल जियेतात म्हण घेवन आमकां नियमशास्त्रा खाल न्हय, आमी देवाच्या कृपे खाल, देवाच्या बेसांवांनी, देवाच्या आशिर्वादांनी आमी जिवंक शकता. देखून पाताक तुमचे वयर कसलोच अधिकार चलोवंक शकचे ना. तसल्या वेळार तर आमी देवाच्या कृपेन, देवाच्या आशिर्वादान तर आमी ह्या जिवितांत आमी तर जीवन आसा जाल्यार कसलेंच पाताक आमकां पातकाक ओडूंक आमकां कारण जायना. असले आमी जिणी जिवंक आशेवया. कित्याक जेजू आमकां धाडलेल्या कोणाचोय आमकां तो नाश जावं नजो म्हणून सांगता. हर एकल्यान ताच्या सर्गींच्या राजान आमी पावचे म्हणून आमकां जेजू दाखोवन दिता. जुवांच्या बुकांत आवस्वर 6, जुवांच्या बुकांत आवस्वर 6 आमी पळया आनी वळ आसा 39, वळ जावन आसा 39 थावन. म्हाका धाडलेल्याची खुशी ही ताणें म्हजे अधीन दिल्ल्यांतल्या एकल्याक सयत हांवें होगड्या न्हये, बगार निमाण्या दिसा तांकां हांवें जिवंत उठा जाय म्हूण देवाची खुशी जावन आसा. हर एकल्याक ही देवाची खुशी जावन आसा. त्या खातीर ताच्या पुताक एकल्याकच, ताच्या मोगाक एकल्याकच संवसारांत धाडलो. कित्याक कोणाचेय नाश जावं नजो, हर एकल्यान सशनीक जिवीत जोडचे, हर एकल्यान सर्गींचे रात जोडचे म्हणजे ही सर्वेस्पर देवाची खुशी जावन आसा. हर एकल्याक निमाण्या दिसा ताच्या विशयान थावन जिवंत उठाय जाय म्हणून देवाची खुशी जावन आसा. त्या खातीर जेजू संवसाराक आयिल्लो. पुताक देखतल्या आनी सतमंतल्या प्रत्येकल्याक साशनीक जिवीत मेळाजे. पळय, हांवें आत्तां सांगलें, पुताक सतमंतल्या, जेजू सतमंतल्या, जेजूचेर भरोसो दवरलेल्या, जेजूचेर भावार्थ दवरलेल्या हर एकल्याक साशनीक जिवीत मेळाजें म्हणून जेजू संवसाराक आयिल्लो. हीच म्हज्या बापाची खुशी, हीच सर्वेस्पर देवाची खुशी जावन आसा. त्या खातीर जेजून हांगा कश्ट सोंसले. त्या खातीर ताणें ताच्या उपादेश हांगा सर्वांक दाखोवन दिले. तसले जिणी तो जियेलो, तसले मिसांव तो जियेलो, तसले मिसांव ताणें संपूर्ण केलें. जेजून क्रुसाच्या मरणा पर्यंत ताणें मिसांव ताचें संपूर्ण केलें. तांकां निमाण्या दिसा जिवंत उठयतलो आनी जेजूय त्या दिसा आमकां निमाण्या घडये तो आमकां जिवंत उठयतलो. असले आमी चिंतूंक जायचे आनी असल्या जिवितांत आमी जिवंक साथ आसा. नातर आमी जिवंक शकचे ना. आमकां जिवंक कश्ट जातले. कित्याक केदळा आमी जेजूचो मोग ना, केदळा आमचे थंय जेजू ना, जेजूचें उतार ना, जेजूचे उपादेश आमकां ना, तर आमकां जिवंकूच भेन दिसता. हर एक घडी आमी जिवंक भियेतले. त्या खातीर आमी जिवंक भिवूं. कित्याक जेजू आमच्या सांगाता दवरूंक आमी जिवंक जायचे. रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत आवस्वर 13 आनी वळ 8
एकामेकाचो मोग करचो ह्या एका रिणा भायर कोणाच्याय कसल्याय रिणांत आमी तुमी रावा नाकात. कित्याक पेल्याचो मोग करतलो सगळे नियम शास्त्र पाळता. हरी एकलो देवाचो मोग करचो म्हणल्यार एक रीण जावन आसा. आमकां सगळ्यांक हरी एक घडी हेरांचो मोग करूंक जायना जावंक पुरो. आमी आमच्या आज कश्टांत आमच्या आज ह्या संवसारी जिणेंत मेते जावन आसूंक जावंक पुरो. पूण देवाचो मोग करतना हे सगळे सोड आमी एक रीण आमी करूंक जाय. संवसारांत जायते तरांचे रीण करून आमी आमच्या सुखाक जाय जाल्लें आमच्या संतोशाक जाय जाल्लें रीण करून आमी आमच्या मर्जेक जाय जाल्लें करूंक येना. पूण हे रीण करूंक आमी अशें ना. हे एक रीण आमी करूंक वसा. तशें जाल्यार रिणांत आमकां देवाची सगळी वाड आमकां मेळटा. सगळ्या दिसाची वाड आमकां मेळटा. चतवार करी नाका, जिवेशी मारी नाका, चोरी नाका, पेल्याच्या वस्तूंची आशा करी नाका. हे खंयचेय उपदेश आसात जाल्यार तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर. ह्या एक आदेशाक ते समेस्त आटापल्यात. हे समेस्त देवाचे 10 उपदेश आसात. सगळे अखेर एक निमाणे देवान एक उपदेशान ते निर्मिल्यात. कसो म्हजो मोग करता तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर. कितलो म्हजो मोग करता तशें तुज्या एकामेकाचो मोग कर. मोगान सगळे उपदेश आटापन आहात. ह्यो निमाणो एक उपदेश आमकां देव दिवन गेला, जेजू दिवन गेला. तसो मोग ताणें ताच्या खुर्सार सावन खुर्सार उमकाळटनाय ताणें दाखयलो. ताच्या कुशीन आसल्या चोराक ताणें ह्यो मोग दाखयलो. ताच्या शिसांक ताणें ह्यो मोग दाखयलो. ताच्या आवयक ताणें मोग दाखयलो. असलो मोग सोंसणीकयेचो थिरासणेचो मोग तो जेजून आमकां दाखयलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आज आमी तर जेजूचो मोग करया. आमी एकामेकाचो मोग करया. तसलो मोग आमी आटापूंक जायनातलो तसलो मोग आमी करूंक जाय. कित्याक देव म्हणल्यार मोग. ताचे शिवाय दुसरो मोग खंयचोच ना. कसलोच मोग ना. आनी कोणाचोय आमी मोग करूंक जायना. सैतानाचो आमी मोग करूंक जायना. तर सैतानाचो मोग केलो तर ताच्या मुठी भितर आमी सांपडटले. आमी पातकाक कारण जातले आनी हंकाराक बुडतले, स्वार्थपणाक बुडतले, ग्रेस्तकायेच्या आशेन बुडतले आनी सगळे संवसाराक आमी संतोशान रावंक आशेतले. पूण देवाच्या मोगाथान आमी विंगड जातले. देवाच्या मोगाथान आमकां केदाळाच सुटका मेळची ना. तर देवाच्या मोगाक आमी मेळायचे जाल्यार आमकां ह्या संवसाराक सुटका मेळायचे जाल्यार देवाचो मोग आमी करया. तुजो हांव मोग करता, तुजो हांव मोग करता जेजू, तुजो हांव मोग करता आतांनी सदां. तुज्या पांयां तळा रावतलो, तुजे वाटेन हांव चलतलो, तुजे संगी हांव गायतलो. हांव फाटीं सरचो ना, तुज्या पांयां तळा रावतलो, तुजे वाटेन हांव चलतलो, तुजे संगी हांव गायतलो. हांव फाटीं सरचो ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया.